धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव अशे लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक, देवाळाचो कारभारी आनी सादुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरलेली देखून रात फालें जायसर बंदेंत दवरले. तरी तांचे शिकोवन आयकले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो चडून 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुआंव आनी आलसेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे सोमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुआंवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो, खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें. तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायेलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हूण काडून उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो करोसो जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवून मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता तसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचे उतार हे. श्लोक. बांदपानी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो. ताचो मोग ससनाक तकता. इस्रायेलाचे घराणे म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पराक भियेतली म्हणून ताचो मोग ससनाक तकता. श्लोक. बांदपानी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. जो फातर बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो तस्सो जालो कोणशा फातर. ही सर्वेस्पराची करणी आमच्या दोळ्यां मुखार घडलें हे विस्मीत. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. श्लोक. बांदपानी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्परा आमची सडवण कर. सर्वेस्परा आमकां सूख दी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. सर्वेस्पराच्या घरांतावन आमी तुमचेर आशिर्वाद घालता. सर्वेस्परस देव ताणें आमकां उजवाड दिला. श्लोक. बांदपानी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू, जवळ म्हणटात तो थोमास, गलिलेयाच्या काना शाराचो नातानायेल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशे भायर सरन ते दोनीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोन येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाल उडयलें. तवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाल ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस थो. तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकताच मासली पाकतना काडून दवरलेले वयले वस्तर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेले जाल ओडीत दोनीचेर फाटी आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले, चडून 200 हातीभर जायत.
तडीर देऊन तास थंय तांणी इंगल्यासो उसो आनी त्या उजार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमाव पेद्रू दोनीर चडोवन जाळ तडीक ओडून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153. इतली मासली आसोनी जाळ पिंजोवंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकय धैर्य पावलें ना. तो सोमिन्स म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलोलो हे तिसरे फावटी. देवाचे उतार हे.